खास इव्हिनिंग जे जवळ अरावंड 4:30 बस जाली हांगा जावन क्रॅक आयलो म्हाका आमची ती 700ची लायन कन्वेयींग मेन मागीर आमी हाजेर कन्स्टेंट आशिल्ले नॅरो रोड मागीर ते मातशें उदकूय सायडीची घरांनी मातशें केलें रातीक रातभर काम केलें आज सकाळी आतां पळय फायनल स्टेजीर आतां जॉयंट कंप्लीट जाली की आमी उदक फिनीश केलें काम कंप्लीट जाल्लें आसा जस्ट फिनिशींग टचेस म्हणटात तशें इफेक्ट खंय जाल्लो कळंगूट आनी सालिगांव कळंगूट शिवोली मेजर एरिया आसा सो पायपलायन बस जावपाचें कारण कितें कारण अशें न्ही तें कित्याक ओल्ड लायन ती लास्ट 40 इयर्स जाल्या लायनी आनी एक बारीक ताका बारीक पॅक आशिल्लो ताका मात्र हें जालो की प्रेशरूय आसता लायनीक ती मेन लायन ती तें आनी मातशें तें हें जावन तसो पायपलायनीक तशें इश्यूज कांय ना तें नॉर्मल हें आतां ते इफियन्सी जाल्यार आतां सामकी रोड त्याच्याचेर आसा म्हणटकीर मातसो पब्लिकाकूय मातसो इनकन्विनियन्स आसा जाल्यार नॉर्मल मेंटेनन्स आमची आसता पयलीं तशें नॉर्मल हें जाल्लो आसा शॉर्ट टायम आमी केल्लोय बी आसता ओवरनायट काम केल्लें आसा सान मेरेन जातलें आतां काम आतां आमचें जालें 12 साडे 12 मेरेन काम कंप्लीट जाता वी आर रिलींग द वॉटर नाव पूण नॉर्मल सप्लाय रिस्टोर जावपाक एक 7-8 वरां वता कित्याक वी हॅव टू रिलीज द वॉटर व्हेरी स्लोली आनी एकदम बरोबर सोडपाक मेळना तें उदक बाय 2 रावंड 5 रावंड्स अशें करून आमी बाय इव्हिनिंग आमचे नॉर्मलायज जातले टोटल समज प्रधान रातचे सांजे पायप फुटोन 4 रांक सुमार हे फुटलें पायप आनी सगळें उदक लोटोन हिंगा येयलें व्हडलें पायप तें आनी आमच्या दारान भितर पासून पावलें टील किचन पासून आनी माती भरपूर माती येयली आनी 2 वरां पासून माती काडूंक लागले खूब घराच्यो वस्तू खूब पिड्यार जाल्या बारीक बारीक कॅबिनेट बी सगळें गेल्या ही धडा एक करूंक जाय कोण आतां एक लागीं हें तर ना जाल्यार अशेंच कोसोन पोतयेन येतलें ही मातशी पळय म्हाका धडा मातशी प्रोटेक्शन दिवंक जाय